कसली सपनां कसल्यो आशा, कसली सपनां कसल्यो आशा, वेदनांची गर्दी कसली. पांयां पोंचे रस्ते सगळे नेती नेती आड्डले, नेती नेती आड्डले. साहित्य हो जिणेचो हारसो आनी ह्या हारशांत आमकां विंगड विंगड पडबिंबां पळोवंक मेळटात. ही पडबिंबां पळोवपाचो, तांकां पितारपाचो शौक म्हजे भितर ल्हानपणांतल्यान तयार जालो. ताचे खातीर हांवें माध्यम जें वेंचलें तें आशिल्लें कविता. म्हजो जल्म पणजे शारांत जालो. उपरांत म्हजें मुळावें शिक्षण वागळे हायस्कूल मंगेशी हांगा जालें. ताचे उपरांत महाविद्यालय शिक्षण घेवपाक हांव पणजे आयलो. गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आनी धेंपे कॉलेज आनी ताचे उपरांत गोवा विद्यापीठ. पयलीं हांवें म्हजी BA फिलॉसॉफींतल्यान केली. ताचे उपरांत हांवें पयली MA म्हजी फिलॉसॉफी आनी ताचे उपरांत दुसरी आनी एकदां MA केली, ती लॅटीन अमेरिकन स्टडीज आनी पॉलिटिकल सायन्सेस विशया भितर. मागीर हांव कोंकणी विश्वकोशांत सहाय्यक संपादक म्हणून आशिल्लो. फादर आग्नेल कॉलेजींत पॉलिटिकल सायन्सचो लेक्चरर म्हणून हांवें वावर केला. गोवा युनिवर्सिटीन सेंटर फॉर लॅटीन अमेरिकन स्टडीजान हांव विजिटींग फॅकल्टी म्हणून वतालो. पूण म्हजो साहित्याचो जो छंद आसा, व्यासंग आसा, तो हांवें मुळा पासून जपून दवरिल्लो. म्हाका याद जाता ल्हानपणांत हांव कविता बरयतालो मराठींतल्यान, इंग्लिशींतल्यान, कोंकणींतल्यान. पूण कोंकणींतल्यान बरोवंक मातसो कांचवेतालो, कारण कोंकणींत कविता बरयल्ल्यो तशें हांवें घरांत आमचे तरी जें साहित्य येतालें तातूंतल्यान वाचून नाशिल्लें. चडशें साहित्य येतालें, चडशीं मॅगझिन्स येतालीं, चडशीं पुस्तकां येतालीं, ती मराठी आनी इंग्लीश. पूण हांवें एक दीस कोंकणींत एक कविता बरयली आनी म्हजी मावशी जी प्राथमीक शिक्षिका कुसुम उसगांवकार तिका दाखयली. सो तेन्ना ही कविता वाचून तिणें म्हजी तोखणाय केली. म्हाका बरें दिसलें की हांव कोंकणींतल्यान बरोवंक शकतां आनी कोंकणीन बरोवप शक्य आसा. हाजी म्हाका खोस जाली. म्हजी आवय, म्हजी आजी, म्हजे भोंवतणचे लोक हांच्या तोंडांतल्यान वेगवेगळ्यो ओपारी, वेगवेगळ्यो म्हणी, वेगवेगळे शब्दप्रयोग म्हज्या कानार पडत रावताले. गांवची लोकगितां, शिगम्याची लोकगितां हें जेन्ना कानार पडटालें त्या वेळार म्हजें वाचनूय इल्लें इल्लें प्रगल्भ जातालें. मागीर म्हाका याद जाता हांव 13-14 वर्सांचो आसतना लक्ष्मणराव सरदेसाय आमच्या गांवांत रावूंक आयिल्ले. तांची पिराय जाल्ली, तांकां आमी सगळे काका म्हणटाले. भोव मोगाळ तांचो स्वभाव. तांचे कडेन तांच्या वाडटे पिरायेक लागून हात बरप करूंक जमनाशिल्लें. म्हजें अक्षर बरें आशिल्लें, सो तांची 1-2 पुस्तकांचें हांवें हात बरप केल्लें. तेन्ना हांवें कविता बरयल्यो 1-2-3 आनी काकाक कांचवेत त्यो दाखयल्यो. काका, म्हाका मातशी भंय दिसलो, कित्याक येदो व्हडलो लेखक, नांवाजतो लेखक, ताची मराठी पुस्तकां आमी वाचिल्लीं, ताची कोंकणी पुस्तकां आमी वाचिल्लीं आनी तोय वाचपा खातीर आमकां प्रवृत्त करतालो. ताका कशी काय दाखोवची असो म्हाका प्रस्न पडिल्लो. पूण हांवें ताका ती दाखयली आनी ताणें म्हजी भरपूर तोखणाय केली. ताणें 1-2 कडेन म्हज्यो चुकोय दाखयल्यो, खंय कशें बरोवपाचें तें, आनी तातूंतल्यान म्हाका खूब उमेद मेळ्ळी. मागीर हांव बरयत रावलो. पूण जेन्ना बरयत रावलो ह्या कवितां भितर किंवा बाकीच्या लेखां भितर साहित्य जें हांव निर्मितालो ताचे भितर म्हाका आशय घनता दिसनाशिल्ली. पिराय वाडली तशें म्हजें वाचन वाडलें. विद्यार्थी चळवळ, कामगार चळवळ, कोंकणी भाशेची चळवळ, ह्या चळवळींनी म्हजो सहभाग वाडलो. ह्या चळवळींतल्यान म्हाका खूब कितें शिकूंक मेळ्ळें. सामाजीक बांधिलकीची जाणीव जाली. मनीस हो समाजाचो घटक, लेखक हो एक मनीस, सो त्या पर्यायान तो एक समाजाचो घटक. सो समाजांत जें कितें घडटा तें राजकीय नदरेन आसूं, समाजाचे मानसीक नदरेन आसूं, अर्थीक नदरेन आसूं, समाजीक नदरेन आसूं, ह्या सगळ्या तासांची पडबिंबां साहित्यांत आनी कलेंत दिसता. हेर सगळ्यो गजाली सोंपतात, पूण कला आनी साहित्य चिरंतन उरता. आनी लेखक जें बरयता, लेखक जें पितारता किंवा कलाकार जें निर्मिता, त्या फुडल्या पिळग्यां खातीर स्फूर्तीदायक आसता. पिळग्यां खातीर तें उर्बा घेण्यासारकें आसता. ही उर्बा दिवप, ही उर्जा दिवप हें लेखकाचें एक काम अशें हांव समजतां. तो आपल्याक समाजा पासून अलिप्त रावूंक शकना. म्हज्या घरांत ल्हान आसतनाच काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छती धीमताम असो म्हजेर संस्कार जाल्लो. ताका लागून घडये हांव साहित्या कडेन चड ओडलो. पूण
हांवें जेन्ना हांव समाजीक चळवळी भितर वावुरलो तेन्ना हांवें पळयलें की अशे असंख्य लोक आसात जांचो काव्यशास्त्र विनोदा कडेन ल्हानपणा पासून कसलोच संबंद नासता, पूण एका पिरायेचेर पावतकूच तांकां एक्सप्रेशन करीन दिसता, तांकां एक्सप्रेस करी जायन दिसता आनी तातूंतल्यान खुबशे आमचे सबाल्टर्न साहित्य जें म्हणटात तें तयार जालां. त्या साहित्याचो म्हाका भोव घोस्त, त्या साहित्या कडेन हांव ओडलो गेलो, त्या विचारा कडेन हांव ओडलो गेलो आनी तातूंतल्यान म्हजे खुबशे विचार फुडें फुडें प्रगल्भ जायत रावले. हांव गेल्लीं आतां सुमार 40-45 वर्सां जालीं कविता बरयता, पूण म्हजें पयलें पुस्तक आयलें 2018. पुस्तकाचें नांव सिसिफस तेंगशेर, ज्या पुस्तकाक हो प्रतिश्ठेचो विमला पै पुरस्कार फावो जाला. सिसिफस हें एक ग्रीक पुराणांतलें मिथक. मृत्यू देवतेक फटयलो देखून ताका ख्यास्त दितात. ख्यास्त अशी की हें खडप ताणें दुखलीत दुखलीत दोंगरार व्हरप. दोंगरार पावतकच तें खडप परत गडगडत सकयल येता. सकयल येतकच परत तें खडप ताणें ते दोंगरार व्हरप आनी हें चक्र अव्याहत न सोंपता चलत रावता. अशे तरेची ही कथा. हो सिसिफस म्हजे भितरलो तेंगशेर जेन्ना पावता तेन्ना त्या दोन खिणाचो ताका जी खोस मेळटा, ताका जो आनंद मेळटा तो वर्णन करपा पलीकडलो. ह्या ताच्या पैणा भितर, ह्या ताच्या प्रवासा भितर जेन्ना तो खडप दुखलीत व्हरता, वाटेर ताका रंगरंग्याळी जार्दिनां मेळटा, वाटेर ताका रखरखीत वाळवंटां मेळटा, वाटेर ताका वादळ वारें मेळटा, वाटेर ताका तरेतरेचे अणभव मेळटा. ह्या अणभवांतल्यान घडत घडत तो वयर पावता. वयर पावतकच खडप परत सकयल येता आनी परत ताका तें धुकळचें पडटा. मनशाचो हो प्रवास, जिणेची निरर्थकता आनी निरर्थकते भितर अर्थ सोदपाची प्रेरणा दाखोवपी अशें म्हजें पुस्तक. सिसिफस तेंगशेर ह्या म्हज्या पुस्तकाक हो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार दिवन म्हाजो सन्मान केल्ल्या बद्दल विश्व कोंकणी केंद्र आनी परीक्षक हांकां हांव दिनवासतां. हे घडयेक दोतोर तानाजीबा भळणकर हांची म्हाका याद जाता. तांणी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण केल्लें. कोंकणीची सेवा करपा खातीर म्हाका चड उर्बा मेळटली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आमची कोंकणी विंगड विंगड लिपयांनी बरयता आनी हें जें म्हजें पुस्तक आसा तें कन्नड लिपये भितर वाचप्यां कडेन येवपा खातीर म्हजोय यत्न चालू आसा. म्हजो इश्ट वल्ली क्वाड्रूस हो हाचें लिपयांतर करता आनी हें रोमी एज वेल एज कन्नड ह्या लिपयांच्या वाचप्या खातीरूय मुखार येतलें रोखडेंच तुमच्या भेटे खातीर.